म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब पाटी भितरल्यान जेजूक एकवटो ना म्हणटोच वयले वयर आमी खूब म्हणटा, पूण भितरल्यान आमच्यान तें म्हणटा तें जिवंक जायना. थिसर एक आडो आसा आपल्यापणाचो, आनी आपल्यापणाक लागून आमची चाल घडोवन येता. हाका लागून खूब पाटी आमी म्हणटा हें पातक हांव कोचचो ना कोचची ना, पूण त्याच पातकान आमी जियेता. मागीर आमी बेजार जाता आनी सोडून दिता. हें देंवचाराचें काम. आमकां देवा सोशिल्ली पयस दवरच्या. आमकां तर ताजेशी पोत्तून येवंक जाय जाल्यार आमी जेजूक स्विकारूंक जाय आनी पयले वाचपान सांगलें ते प्रमाणे ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय. आतां हें कितें म्हणून आयकूंक ना आमी? सदांच हें आयकता, पूण तें जिवच्याक आमकां घोटाय जाय. एक पाटी आमचे हे भावार्थाचे दोळे उक्ते जाले की ना, मागीर हें सगळें आमकां दिसती पडोंक जाय. पूण भावार्थाचे दोळे उक्ते जावंक भितरल्यान आमी जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारूंक जाय. फकत ताच्यान आमकां भितरल्यान पेकोवणी दिवंक जाता, नाजाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना म्हणून जेजूनच आमकां सांगलां. हे आतां धर्मशास्त्री आनी हे फुडारी, पूण हांचे लागीं जायना जाल्यार आमचे लागीं जायना म्हणपाक जाता. पूण आमी खालती म्हणून आमी उक्त्या मनान जेजूक पोतकोरता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत नवसरूंक ताच्याच ताब्यांत करून तें नवसरून येता. आनी हे परी आमी जेन्ना भेटोवणेंत आमचें जिवीत ताका समर्पिता, जशे भाशेन तो गुंडो आनी सोरो बदलून आपले रगत आनी मांस करून दिता, तेच भाशेन आमचें जिवीत ताका स्विकारल्या उपरांत आमचें जिवीत बदलून येता. हें तर तुमी सोत मानशात जाल्यार सगलें पोत्तून ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येतलें. घडोवन येवच्याक सदांच मागणें करात. हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता. ताका आमी आजीस जावया आनी आमचे भितर आसा तितलें ताचें आनी आमचें आनी देंवचाराचें सगलें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणत रावया. सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून तो भायर काडया. मागीर दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेंपण भरोवन येतलें आनी तो आमचे सवयी पुरी वाडत वेतलो आनी आमी उणी जायत वेतल्या आनी आमचें खरें खेरीतपण ताचें सवय आसा तें उदीक घडोवन येतलें आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेतले आयच्या दिसा.